सन 2012 साली पत्रकार संघाची स्थापना झाल्यापासून संघ विविध क्षेत्रात सातत्याने नवीन नवीन उपक्रम राबवित आहे. सुरुवातीची वृत्तपत्रे ही माहिती व प्रबोधन करणारी होती. त्यावेळी बातम्यांचे स्वरूपही ललित पद्धतीचे व वैचारिक असेच होते. मी एक विचार करपाक जाय की साहित्याची जेन्ना निर्मिती करपी साहित्यीक असता, म्हणजे आम्ही जॉर्ज ऑरिवल सारख्या लेखकाची पुस्तकां वाचता, तो पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान यशस्वी जाल्लो इंग्लिश भाशेंतलो लेखक. म्हणजे हे सगळे जे लोक आसा त्या लोकांनी ठरयलेले आसा, म्हणजे साहित्यीक म्हणून तेंच्यांनी समाजान जितले महत्वाचे योगदान केल्ले आसा तशेंच तेंच्यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान केल्ले आसा. गार्डियन सारखे जे वर्तमानपत्र आसा ब्रिटनच्यान लंडनच्यान प्रकाशीत जाता, ते पूर्णपणे वाचकांच्या आर्थीक पाठबळाचेर चलता. ताका लागून ते बऱ्यापैकी एखादी स्टोरी जी आसा ती हाडपाक शकता. एखाद्या प्रसंगाचेर बातमी जी आसा ती निर्भीडपणे छापप तांकां शक्य जाता, कित्याक तर ते वाचकांच्या माध्यमांतल्यान उभे रावतात. फक्त बातम्यांचेर आसतालो. त्यानंतर तितून बदल खूप जायत गेले. तितून पत्रां येयली, तितून जो साहित्यिकांचे वाचन येयले. आता बुदळ आमच्या भूषण बाबीजीन सांगले त्या प्रमाणे आयतारा जी पुरवणी येता त्या आयतारच्या पुरवणीत वेगवेगळे प्रकारचे जे कोण कथाकार असले, जे कविताकार असले, त्यांचे साहित्य प्रकाशित जावपाक लागले. लेखक एस्टॅब्लिश जाता साहित्याक लागून. म्हणजे पुंडलीक बाबा येत आसा समजा, जाल्यार पुंडलीक बाबाचें साहित्य खंय 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 छापून आयलें, पुस्तक रुपान आयलें, सुना प्रांतांतल्यान आयलें त्या वेळा वयल्या, आनी तातूंतल्यान तो एस्टॅब्लिश जालो. वाचक संख्या प्रचंड वाडली ह्या प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक लागून. अदरवायज ते शक्य नाशिल्लें.